पयलीं फावट हांव सांगपाक पळयता कोण वयता पळय आमकां कांयच इफेक्ट जायना कित्याक काँग्रेस आमची वास्ट पार्टी आनी इज अ नॅशनल पार्टी. सो आमकां कोण येता वयता ते आमकां कांय पडना. आनी एज अ मायनॉरिटी हांव सांगपाक पळयता तुमकां थोडे दीस राव आमकां मायनॉरिटी इन बल्क डझनान येवपाक पळयता ते रावला फक्त एक डिसिजनाक लागून. सो यू वील फायंड की मेनी मायनॉरिटीज आर कमिंग इन द काँग्रेस. सो वील बी हॅविंग अ थंपिंग ऑफ मायनॉरिटीज इन काँग्रेस. सो आमकां कोण गेलो सिनियर गेले ते आमकां कांयच फरक पडना तांकांच इफेक्ट जातले. आयज लोक कितें फक्त आपले पावर आनी आपल्या पयशां खातीर हिंगा थिंगा धांवता. बट पार्टी खंयची फावंडेशन पार्टी आसा ते काँग्रेसूच आसा. काँग्रेस ओन्ली कॅन गीव दॅट गूड गव्हर्नन्स टू द गोवा पीपल. आनी हांव खातीर करता की काल आमचो एक सिनियर मोस्ट लिडर गेला पळय तांकां कांय इफेक्ट वचना आनी कुठतरी पीपल वील टीच हिम द लेसन. नजीर भाई आयज खंय तरी न्यूज आयकूंक येता की थोडे बीजेपीचे मेंबर तुमच्या टचान आहा, MLA टचान आहा. इज दॅट ट्रू? एक न्हू बीजेपीचे खूब जाण येवपाचे रेडी आसा. आतां जस्ट वेटिंग फॉर द कोड ऑफ कंडक्ट. ते कितले जाण थिंगा सोडून हिंगा येतले पळय तुमी पळयत रावतले. ते फक्त काँग्रेस वचना तर काँग्रेसाच्यान कितले लोक येवपा आसा यू वेट अँड वॉच. एनी BJP MLA इज इन टच विथ यू नजीर भाई? See, that is a GPCC decision. I am a minority. On the minority basis, I can tell you something. But as a BJP MLA येता ते आमचे GPCC ऑफिसान आमच्या सिनियर लिडरांक मायनॉरिटीचे MLA येतले चड करून चान्सेस खूब मायनॉरिटीचे लिडर BJPचे येवपाचे आसा आमचे कडेन.